पतंजली योग समिती आणि भारत स्वाभिमानान गोंयांतल्या दोन्ही सीटां खातीर बीजेपीक तेंको दिला। फाटल्या 60 वर्सांत काँग्रेसीन देशाचेर केल्ले अत्याचार पळोवन ही भूमिका घेतल्या म्हूण भारत स्वाभिमानान स्पश्ट केला। देशाक वेगळी दिशा मेळची, बरे दीस येवचे म्हूण उत्तरेत श्रीपाद नायक आणि दक्षिणेत नरेंद्र सावयकाराक गोंयकारांनी वेचून हाडचे म्हूण भारत स्वाभिमानान उलो मारला। जवळपास 60 वर्सांचे काँग्रेसचे शासन तेंच्यांनी केल्ले अत्याचार संपूर्ण भारताचेर आणि हेच्यापासून भायर सरपा खातीर आमकां एक मजबूत अशा पद्धतीचे सरकार हे चिंतून मतदान करपाचे हो विचार करून हे दोनूय सीट्स जे आसात ते भरघोस मतांनी हांगासर श्रीपाद नाईक आणि दक्षिणे नरेंद्र सावयकर हांकां गोंयच्या जनतेक सुद्दां आमी आवाहन करता की भरघोस मतांनी तेंच्यांनी निवडून हाडचे। आज रामनम रामाचे आणि कांय कडेन मारुतीच्या देवळांनी रामाच्या जल्माचो सुवाळो मोठ्या दबाज्यान भक्तिभावान मनयलो। चैत्रांतले नमीक दनपारां 12:30 विष्णूचो 7वो अवतार आशिल्लो रामाचो जल्म। रामाच्या देवळांनी सकाळ सावनूच धर्मीक विधी आणि अभिषेक सुरू जाले। जल्म सुवाळ्या उपरांत भजनां किर्तनां सारकिल्ल्यो कार्यावळी रात मेरेन चलतात। पळयात गोंयभरचो रामनमीचो उत्सव। इतल्यान खबराची त्रांगात सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।